बाबरे बाब हो जो मुद्दा तांगे तुल्यो बाबाचो मुद्दा की तुमी करतना नी जर्क रिएक्शन दिनाकात हो इतलो सादो विशय न्ही एक होलिस्टीक विचार जावपाक जाय हाजे मुखार ही अशी घडची ना ह्या दृश्टीनूय पावलां उबारपाक जाय आनी ती इनकॉर्पोरेट करूनच एक पॉलिसी आनी तातूंतल्यान एक कायदो तयार जावपाक जाय हे तुमकां मान्य ना तेच चांगलं नाव आहे की सरकार हाजेर बारीक विचार करून कारण सांगला की हो Knee-jerk reaction दिसता तुमकां सध्या? ना कितें आसा ताजी स्टडी सगळी जावपा जाय म्हणजे कितें आतां एक पयले रिलीफ म्हणून सियामान जेन्ना उलयला सियाम इज द हेड ऑफ द गव्हर्मेंट सो नॅचरली सम रिलीफ ही हॅज टू तो उलयतात पळय तेन्ना लोकांक एक सादारण हें मेळपा जाय म्हणून कांय गोश्टी उलोवच्यो पडटा पण हाजेर सर्वसमावेशक म्हणजे इवन कोमनीदादीच्या बाबतीत सम कोमनीदार्स आर ओपोजिंग इवन रेग्युलरायझेशन पण देर इज अ प्रोविजन इन द हे आणि काय वर्सां पूर्वी सरकारान हेंय दिल्लें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आनी कोमनीदादींनी काय अशी हे पळय आसा ती रेग्युलरायज केल्ले प्लॉट बीट पयलीं म्हणजे बऱ्याच वर्सां पयलीं खबर आसा त्यामुळे सगळ्यांनी जे स्टेक होल्डर्स आसा म्हणजे कोमनीदादीचो एक्चुअली एक मॅन्डेट अशी आसा की तांणी दे हॅव टू प्रोवायड प्लॉट्स फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ हावजीस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर हे सगळे कोमनीदादीचे कोडान आसा सगळे त्यामुळे अँड इन केस ऑफ गव्हर्मेंट लँड एनीबडी कॅन आस्क गव्हर्मेंट लँड आयदर फॉर कल्टिवेशन फॉर हे इट इज देअर प्रोवायडेड इन द लँड रेव्हेन्यू कोड हे ना दोतोर सो जमीन सरकारी मागू येता No, you are absolutely wrong. Government land cannot be provided on a application. There are set procedures. Yeah, procedure is there. Procedure is there. That is why There is a procedure. You see. तुम्ही म्हणता प्रोसिजर फॉलो करून वाट काढूया तर म्हणता तुम्ही होय वाट काढूया ओके त्यामुळे या सगळ्या साधक बाधक हे विचार करून ऍक्च्युअली लिगल हे बी सगळे पळोवन अशा प्रकारचो एक कायदो हाडचो पडटलो की तातूंत हे खुबशे जे स्वताचे जागेन आसा कोमनीदादीचे सरकारी तांकां रिलीफ मेळटली हाजी कितें तरी हे जावपाक जाय ओके नॉट ओन्ली दॅट द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ टेनन्सी एक्ट कोमनी मुणकार एक्ट पळय हे सगळे जावपाक जाय इम्प्लिमेंटेशन मुणकार शूड हॅव ए क्लोज एक्चुअली लॉजिकल कंक्लुजन कित्याक त्या वेळार सांगलेले अमके 42,000 मुणकार आसा ते मुणकारशीप काबार जातली न्ही सो त्या खातीर एक्चुअली आमचे भाई जेन्ना पळय चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तांणी सनसेट क्लोजूय केल्लो खुबशे जाणांनी टेनंटेड लँड तांणी एप्लाय सुद्दां करूंक ना त्यामुळे हे प्रश्न येता कारण आज हो जिवाभावाचो प्रश्न असो जाला की जागो घर बांदपा खातीर जागो मेळप हे खूब डिफिकल्ट जाल्ले आसा आतां करेक्ट त्यामुळे लोक कितें आसा शेत आहा म्हजें शेत आपूण टेनंट आहा थंय सुद्दां घर बांदतात लोक मागीर सो देर शूड बी ए टोटल ओवरऑल आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करून आज जर तूं मार्केट रेटीन जागो जर विकतो व्हेरी हे त्यामुळे आम्ही हाजेर उपाय म्हणटा तो काडून सरकार इलेक्टेड गव्हर्मेंट ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आज आसा आनी आमकां पळोवचें पडटलें की लोकांक कशी रिलीफ दिवपाक इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देर वेदर दे आर गोंयकार्स ऑर भायले ओके मग क्लियोफात बाब फायनल एकच गजाल सांगा हो जो होलिस्टीक विचार आसा क्लियोफात बाब हो जो होलिस्टीक विचार करून हे करप आतां शक्य आसा टायम आसा काय आमकां एक नीजर कित तरी करची पडटलें आनी मागीर कित तरी होलिस्टीक करची पडटलें सो दोन गोष्टी सांगपाक सोदता एक ते इरेग्युलर आमगे तुल्यो बाबान म्हणलें दॅट इरेग्युलर आय थिंक इज लायक भिवपाची गरज ना ड्युरींग कोवीड टायम्स दॅट वॉज अ नीजक रिएक्शन आय थिंक दॅट इरेग्युलर एंड रेग्युलर इलिगल कम्स एज अ नीजक रिएक्शन आतां मुगे भाशेन हे सगळी तकल्यान धरूनच तो 2016 एक्ट हाडिल्लो आनी दॅट वॉज द गव्हर्मेंट वीच वॉज इन place at that time which had taken all these laws into account and brought the 2016 act. So tedna if you look at that act it listed all the laws existing laws and त्या धरूनच 2016 act हाडिल्लो आनी एक जाता कितें एक लॉ तो हाडलो जायत तो दुसरी लॉ लायक से टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट लँड रेव्हेन्यू कोड पंचायत राज एक्ट म्युनिसिपालिटीज एक्ट regulations now all these laws were taken into account and 2016 act was brought now आता हेजे मुखार आनी कितें हाडपा शकता और आनी कितें हाडपा सोदता गव्हर्मेंट हे म्हाका तरी खबर ना if structures could not be regularized under the 2016 act Yeah, you cannot bring anything else that I don't know. I don't get this. Komunidad land and government land was not included in that. That is right. That is So right. we have to include that.
Pramod Bab, We have Yeah. to bring. with due regard, with Dr. has mentioned a few points. Yeah. I will just make one thing. येस That in this regularization of illegal पळय केला ताचो पयलो एक अहवाल कितले तेजेर जाला सारखे ताचो report पयलीं पळोवया म्हणटा तुमी. Yes. Yes. Okay. You're right. That is why this government has no direction and no roadmap. ओके If- No, no. if तुम्ही that- म्हणता if that- 2016च्या ऍक्टाचो किती फायदो जाला किती नुकसान तेजो जाला अहवाल- ताजो अहवाल आमचे मुखार मांडचो. कित्या लागून तो इम्प्लिमेंट करपाक शकलो ना ते Yes. ताचो उल्लेख करचे भाशीक आम्ही नवे नवे मुद्दे मांडटात लोकांकडे तुम्ही म्हणटा पयलींची पळय नासतना. Yeah. हांव कितें म्हणटा नवे नवे मुद्दे मांडचे भाशीक तेजो अहवाल पळोवन पळया कित्याक तें फेल जाला काय हे इनोसेंट लोक जे आतां Yeah. सापडल्या हितून तांकां आनी एक एक्ट करून ताका खुट्याक थंय बरें. बांदपाक आनी ते आनीक शिरकप बरें. आनी तांकां रिलीफ मेळप ना अशें जावपाक जायना. आणि लास्ट Yeah. I will one more. Whether any executive action or maybe legislative action can circumvent one honorable high court's judgment or another legal remedy is required to put this in a Okay. proper perspective. Yeah. I Okay. don't know. I don't know. Doctor will tell But- you but the because bottom- now but the press, see the any amount of press meetings or executive decisions are not going to bring you relief. Okay. Because bottom- the see, Tulio- petitioner is going to go back to See, the court. Tulio- Okay. तुम्ही अशें Tulio- दिलेले येस ताचेर Tulio- कितें- ताजेर सरकार अशी करपाक पळयता सर्कमवेंट करपाक ना, म्हणून. काय जावंक ना ताजेर Okay. Yeah. Tulio, the bottom line is Yeah. complete failure of governance, and the people whom you say are innocent are not afraid of the law. No, no, no. You call them There's ICE. According to me, they are not afraid of the law. They are not afraid of the law because the system has failed. That the Yeah. government The is governance has failed. that the government is failed was my opening remark. Okay, okay. Ajay, very quickly, 15 seconds. What do you see? की तुका होलिस्टिक विचार जाय, निजक रिएक्शन जाय, काय त्या ताणी एक गजाल सांगली गोंयकारा एक कायदो आणि एक नॉन गोंयकारा दुसरो कायदो जावपाक शकना म्हणून. गव्हर्मेंटान एक संदी कशी घेवपाक जाय सगळे जे एनक्रोचमेंट जाला ते क्लीन करपाक जाय गोंयकारांक आमी परत सांगता गोंयकार कोण तो डिफायन करपाक जाय आनी जो गोंयकार आज भिला नेवे घर पण ताका बांदूंक मेळची ना तेजेर सरकारान कायदो ना म्हण तो भिलोलो आसा हे लक्षात दिवपाक जाय.